आमकां साउथ गोवान or sunburn NAKA. NAKA is NAKA. No sunburn. No. And Zoritor, if anybody is trying to bulldoze this event, in spite of the total opinion of the South Goans, Amka or Nakmun, the pulse is already clear within 2 days. And don't bulldoze this event on us. The corporates will be responsible, the individual will be responsible, the government will be responsible for the fallout of trying to bulldoze this event in South Goa. Along with them, the leaders of the respective constituencies, please take this message loud and clear. The panchayats take the message loud and clear. This event cannot happen in South Goa. You will be held responsible because तुमचो हात नासतना हो event हिंगा येवपाक जायना. So please, better sense prevails and this event be withdrawn immediately. कितली वर्सां सनबर्नाचे फेस्टिवल जाताले नव्हता. आता सरकार सनबर्न फेस्टिवल हाडून सोदता सावता. सनबर्नाक लागून भुरगे ड्रग्स घेता म्हूण माय पायचे काळी जवता. नॉर्थाच्या लोकांक सनबर्न नाका तर सावता कित्याक हाडूंक भोंवता. ते सनबर्नाक आनी कांयच ना फकत ड्रग्सेनी हाडा. ना तर मोतरी तुमी सनबर्नाक वचोन सारकी सर्वे काडा. आमचो दाबोलीचो एअरपोर्ट नॉर्थाक व्हरोन घातले आमचे पाळा. आतां सावथाक आमकां कित्याक काडटा ती सनबर्नाची पिडा. आतां सावथाक आमकां कित्याक काडटा ती सनबर्नाची पिडा. सावडेवचो ना म्हणून तो घालता आमच्या काना. चालसेतीच्या लोकांचो राग आनी गोट्या सुन्नोणा. ओपिनियन पोळा वेळार रस्त्यार आयलेली वोडा तोशी लाना. उगडा जोरात सालसेतीन पावतूच जिखलेली ती 2 पानां. सालसेतीन कांय बरें कोण नाय कोलाडून गोंयांत लोकांक दुखयलो. ते कोलाक लागून दुयेंसां जावन लोकांक कोणाक लोकयलो. सालसेतीन एसेंब्ली इलेक्शन जिखोन फुटांनी दुडू रोखयलो. पूण सालसेतकारांनी एकवट करून कॅप्टन विर्याटोक जिखयलो. पूण सालसेतकारांनी एकवट करून कॅप्टन विर्याटोक जिखयलो. सालसेतीन जावचे ना कित्याक आमचे रस्ते सारके ओशीर. क्रिसमसाक ट्युरिस्ट भोंवतेले सगल्यांक पावोंक जातलो उशीर. आनी समज जाणटो लोक सालसेतीन येवंक वचोन बसल्यार बशीर. कोण जाणा घरा पावता म्हणल्यार ती पावता मोरणाचे काशीर. मुद्र्यांदोची ती नाका सनबर्न हाडून तुमी वसयतेले. उगडास दोरास सनबर्न हाडल्यार शास्त्रीकार तुमकां फसयतेले. इपट सालसेतेक कुशीड उडयला फुडें सगल्यांक घुसयतेले. सनबर्न हाडल्या फुडले एलिसांवांक तुमकां सगल्यांक घरा बसयतेले. ते सनबर्नान फकत ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन जाता मोतीन दोरा. देखून सगळे पंचायत ग्रामसभा गूड रेजोल्यूशन कोरा.
गुजरात नंबर 1 क्रिकेट ग्राउंड डेव्हलपमेंट झाला नो दोर मारा देखून सनबर्न फेस्टिवल वरून गालात गुजरात मोदीच्या गारा देखून सनबर्न फेस्टिवल वरून गालात गुजरात मोदीच्या गारा. The BJP, it looks like, thinks that we go on some sitting ducks, just waiting for them to come from Panjim or Delhi and shoot at us. That is not the way it is. You see, those ducks, sitting ducks, sometimes tend to be flying ducks. And when the sitting ducks fly, they become shitting ducks. And that's what the BJP will see. They'll be see it all over them if they try to. हॉटेलवाले म्हणटा ते सनबर्न जाले न्हू हय भरपूर बिझनेसाक सालमाकाक मेळ्ळो बीच साइड I कितें म्हणून जाता एअरपोर्ट वॉटर स्पोर्ट्स आनी कोण टॅक्सी हय सो जायत इफेक्ट जाला म्हणटा इन द एरिया maybe for some time we'll get a good business. Yes. So you see, if these hotels think that Sunburn will bring them good business, they could also ask the government to legalize prostitution. That will bring more business. You see, you can't link hotels business. But this is just a EDM music festival. I know, but it is a very dangerous music festival. You see, it is not normal music. Everybody knows what EDM is. So if hotels are being adversely affected, they have to take up the issue with the government to bring in better tourists here. They should have stood up with us when we opposed the Mopa airport. Where were the hotels then? Now they know that because of hotel shifting, their business is adversely affected. They did not back us up when people demanded that no airport should be built at Mopa. कित्याक सनबर्न म्हणटा तेका लोक पळयता तो फकत एन्जॉय जावपा विथ ड्रग्स आनी कांय ना. तो बिस्तो लोक येना थिंगा ते ड्रग्स लागून येता. तो सनबर्न पडटा थिंग जाताले त्या लोकां थिंगा आतां कोणाक कितें जाता तें आनी कितें जाता तें तुजो भुरगे काबार जाले ते. सो ते आमगे सावता नाका. जर तरी हो ड्रग्स तरी वाडत रावलो जाल्यार जण एकल्या आवय बाबा एक भुरग्यान मेळपाचें ना थिंग काबार जातले. तेका लागून हें सनबर्न आमगेले सावता नाकतें नाका. पार्टी लायफ प्रमोट करपाक जाय. आयज गोंयांत एक स्वताहून एक ब्रँड जाल्लो रेव नेशन म्हणून. ते गोंयांत 3 सांजेवाक कार्निवलाक बाकीच्या मागीर सनरायज पार्टी न्यू इयर सनरायज ह्यो पार्टी करून आयज गोंयांत खंय तरी म्युजीक गोंयची म्युजीक वर काडटा. अशे जे ब्रँड आहा रेव नेशना सारखे हांकां प्रमोट करा. प्रमोट इट देन. आमकां डिसेंबराच्या म्हयन्याक जेन्ना ऑलरेडी गोवा पॅक्ड आसता, ऑलरेडी गोंयांत जायते हॉटेल इंडस्ट्री बाकीची इंडस्ट्री फूल आसता, गोंयांत ट्युरिस्ट येता तो फक्त गोंयच्या मोगान येता. ह्या फेस्टिवलाच्या मोगान न्ही, गोंयांत आयज असो टायम येयल्लो आहा की दे ट्युरिस्ट ह्यो म्युजीक तांच्या गांवांत आयकून वाजयल्ले आहा आनी गोंयचो कल्चर कितें, गोंयची बेणां कितें, गोंयची म्युजीक कितें हें तांकां पळोवपाचें आहा. सो पीपल आर कमिंग हियर टू सी वॉट इज गोवा अँड गोवाज आयडेंटिटी. आमी बाकीची आयडेंटिटी हाडून खंय तरी गोंयची आयडेंटिटी सायडीन दवरपाची गरज ना. We will make sure that this never happens in South Goa because this is not in the interest of Goans. And drug culture, the way drug abuse happens in this place, the way basically norms are just being floated for whom? We will not allow sunburn in South. And at least in my constituency, where we have that land of 8 lakh square meter, sunburn मुटे आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात जावपा ना. बिकॉज आमचो इलान वता कितें जालें तें भुरगे यूथ केस सफर जाता, लोक बाकीचो केस सफर जातो. सो बाबा आम सनबर्न मुटके सावता नाका. कित्याक ना कितें जाण तूं आम गेस्टां कडेन सदां वयचो वखदां फीडबॅक घेताय. सावथ आनी नॉर्थ ती कितें म्हणटाय वी हॅव 5 days हॉलिडेज. आमी 4 दीस नॉर्थाक गेल्यार 1 दीस हिंग्यात म्हणटाय नाजाल्यार 2 दीस हिंग्यात म्हणटाय. जेन्ना ती हिंग्यात कित्याक तुमी सावथा लायक आहा. सावथ इज अ व्हेरी क्लीन बीचीस अँड व्हेरी पिसफूल प्लेस. आमगे हिंग डिस्को ना तूं खबर आहा ते भाशेन. सो आमकां हें आमगेलें व्हरपा जाय म्हूण तें आमकां डिस्को तेसो नाका.